जी कंपनी आमचे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी यांच्यानी टेंडर फ्लोट करून जेन्सॉल ईव्ही लीज पीव्हीटी लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात ही कंपनी सिलेक्ट जाल्ली ईव्ही गाडयो 50 गाडयो सप्लाय करपाक आणि त्यो गाडयो प्रायवेट रजिस्ट्रेशन करून तितूंतल्यो 16 गाडयो प्रायवेट रजिस्ट्रेशन करून त्या गाडयांचो वापर जो आहा हो सरकारी खात्यांक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PPP बाकीचे डिपार्टमेंट आहा तांकां सध्या 16 गाडयो दिल्ल्यो चलोवपाक गेडाच्या माध्यमांतल्यान तेचेर आमी काल आवाज उठयल्लो आनी त्यो गाडयो ज्यो आहा त्यो बेकायदेशीर प्रायवेट गाडयो दिवपाक शकना आनी ह्यो भायल्यो गाडयो अश्यो सर्रासपणे हाडून जर हांगासर चलोवपाक लागले जाल्यार मागीर ते मिटर स्पीड गव्हर्नर हे कोणाक असो प्रश्न आमी उपस्थितीत केल्लो आनी सरकार कोणाक लागून काम करता भायल्या लोकांक काम करता असोय आमी हांगासर आरोप काल केल्लो त्या संदर्भान कालची प्रेस रिलीज आमची जाल्या उपरांत खंय तरी सरकार दरबारी हालचाली जावन सकाळी मुख्यमंत्री आमचो दोतोर प्रमोद सावंत हेच्या वांगडा उलोवणें जाल्या उपरांत जो विशय जो आहा तेंच्या वांगडा संपर्क जाल्या उपरांत जो कालचो विशय आहा हो सविस्तरपणान मांडल्या उपरांत दोतोरान खंय तरी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आयज की जे कितें आहा पळय ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रा कडेन ते तुमकां गोंयकारांकूच खंय तरी मेळटले काही गोष्टी वयर सकयल जाल्ल्या ह्यो परत जाग्यार हाडपाक टायम लागतलो आनी जो आयजचो विशय आहा पळय जो काल आमी पळय जो विशय मांडला पळय हो विशय खरोच आमचेर अन्यायकारक आसा तेन्ना आपूण तो इमिजिएटली विथड्रॉ करपाक लायता म्हणून दोतोरान आमकां सकाळी आश्वासन दिल्या उपरांत मागीर खंय तरी हालचाली जाल्यो ह्या गेडाच्या माध्यमांतल्यान बी मागीर तेंच्यांनी खंय तरी एक मेल घातली RTOक बी की आमी जो टेंडर फ्लोट केला तो इमिजिएटली विथड्रॉ करता आनी त्या प्रमाण त्यो गाडयो बी ज्यो सगळ्यो आहा पळय त्यो गाडयो आमी विथड्रॉ करून कितें आहा ते तांकां परत धाडपाचो निर्णय आमी घेतलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे वाहतूक खात्यानूय खंय तरी हो निर्णय आहा तो तेंच्यांनी ज्यो गाडयो सोदूंक भोंवताले ते तेंच्यांनी तांकां पावल्या उपरांत तेंच्यांनी कारवाई जी आहा ती खंय तरी थंय फुडें स्थगीत दवरलेली आसा तेंच्या मेला मुळे आनी खंय तरी आमकां एक बऱ्या पैकी अशें एक समाधानकारक असो निर्णय दिसता कारण मुख्यमंत्र्यान एक आश्वासन दिल्लें आसा खंय तरी की जे कितें फुडें ह्यान फुडें कितें जे पळय जातलें टॅक्सीच्या किंवा बाकीचे धंद्याचे आमी आरोप करता सदांच वाहतूक क्षेत्रांत भायल्या लोकांक स्कोप दिलो वयता ते खंय तरी गोंयकारांकूच मेळटले अशा रितीन जे आश्वासन दिल्ल्या मुख्यमंत्र्यान आनी स्लोली ज्यो गोश्टी आहा पळय तुमचेर अन्याय जाता तुमकां खबर आहा पुणून त्यो सगळ्यो गोश्टी पावड्या पावड्यान सुटावे जातल्यो हे खंय तरी मुख्यमंत्र्यान सांगलेल्या हेचेर विश्वास दवरून आमी स्वागत करता सरकाराच्या निर्णयाचे आनी ज्यो कालच्यो गाडयो विथड्रॉ केल्या मुळे वाहतूक अधिकारी आमचे जे कोण आहा काल आमी जे एडवीन आसात किंवा आमचे सेड्रीक आहा तेणी बऱ्या पैकी भुमिका घेतली कालच्यानूच तेणी आपले स्क्वॉड बी कामाक लायिल्ले की त्यो गाडयो डिटेन करपाक सगळ्यो सुत्रां घडाघड हाडली सगळ्यांनी आपले जबाबदारीन काम केलें म्हणून हांव तांकां खंय तरी एक धन्यवाद म्हणटा आनी राज्याचे मुख्यमंत्री ज्या प्रमोद सावंत यांच्यांनी बऱ्या पैकी हेची दखल घेवन विशय चड न वाडयता खंय तरी विशय हो सोंपयला तेचें आमी स्वागत करता आनी जे कितें म्हाका पळय सांगपाचें आहा पळय हांवें तें सांगलेलें आहा तुमकां कितें विचारपाचें आसलें तुमी विचारूंक शकता हे जर गाडयो आतां इल्लिगल आसले तुमी जशें हायलायट केले आनी गव्हर्मेंटान तेचेर एक्शन घेवन विथड्रॉ केलें जर हे इल्लिगल आसा जाल्यार हे घातलेलेच कित्याक आनी हे कोणी तरी हायलायट करीसर कित्याक आसले थंयसर हे आतां मुख्यमंत्र्या कडेन सकाळीं उलोवप जालें पळय न्हू तेन्ना मुख्यमंत्र्याक ही कांय खबर नासलेली कळ्ळें न्हू आतां हे अधिकाऱ्यांच्या पातळीचेर जाला आनी काल स्पश्ट आरोप केल्लो की हो जोगळेकर म्हणटा जेन्ना आमी वाहतूक RTOन जेन्ना काल चवकशी केल्ली तेन्ना तेंच्यांनी क्लियर सांगलेलें की जोगळेकर म्हणटा पळय जो गेडाचो मेंबर सेक्रेटरी आहा तेणें आमचेर दबाव हाडून त्यो गाडयो रजिस्टर करपाक लायिल्ल्यो हांगा सरकारा कडसून कोणाचो फोन येयल्लो हें सांगूंक नासलें आनी हांवें तो कालूय आरोप केल्लो की हो जोगळेकर कोण काय म्हणून कोणी हे दिल्या मोटर व्हेकल ऑथॉरिटी दिल्या मोटर व्हेकल एक्ट बी ओवररूल करून आदेश दिवपाची कितें आनी तो असल्या अधिकारी जे पळय आहा मुजोर अधिकारी हेंचेर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय आतां हे फाटीं घेतला म्हूण बरें आहा पूण तरी आसतना कितें आहा वाडोवपाचो म्हणजे आनीक तर कितें जर कारस्थानां जर केली कशी तर दिसात जाल्यार हेचेर हो जोगळेकर म्हणटा हेचेर आमकां स्ट्रिक्ट एक्शन मागची पडटली कारण कितें आहा
आतां हो गेडाचो पळय आहा पळय हो एजन्सी आहा पळय हेंचो आतां पयलो एटेम्प काल वाहतूक क्षेत्रांत येवपाक जो एप एग्रिगेटरूय ना जो खंयच्या ट्रान्सपोर्ट फिल्डानूय ना आतां ट्युरिजमान फाटल्या दिसांनी काही गोश्टी केल्यो हे समजूंक शकता कित्याक ते वाहतूक क्षेत्रान आहा तेंचे मेमोरंडम ऑफ आर्टिकल जे आहा पळय हितून मेन्शन केल्ल्या की ते बसी चलोवपाक शकता बसी हायड करपाक शकता टॅक्सी हायड करपाक शकता पूण हेंच्या हांगा मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशनान कांयच नासतना हेच हांगा येयल्या म्हणून काल ती अजापाची एक गोश्ट आनी सरकारान अश्यो गोश्टी घडच्यो न्हू म्हणून अधिकाऱ्यांक खंय तरी एक स्ट्रिक्ट तंबी दिवच्यो अशी आमी मागणी करता. ते 50 व्हेकल्स आहा पळय आतां गोंयकारांक मेळटले म्हणून तुमी म्हणटा सो तेजो प्रोसिजर कसो टेंडर फूड वतलो कशें कितें ना आतां इतलो ते पयशे सगळ्या डिपार्टमेंटांक पळय गाडयो दिल्या न्हू त्यो GTDCन तुवें एप्लाय करचें पडटा मागीर GTDCंतल्यान ते रेट थारोवन बी ती गाडी तुजी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिली वयता थंयसर आनी वचून कमी रेट आहा काल सांगलें 50-55 हजार आमकां गोंयकाराचे गाडयेक मेळटा आनी स्मूथ सर्वीस दिता सगळे हांगल्ले वरसून गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येता कित्याक टॅक्सी म्हणटा तिका सगळे मिटर बसयल्ल्या मागीर स्पीड गव्हर्नरा टॅक्स जो आहा तो येता गव्हर्मेंटाक पासिंग टायम टू टायम जाता रोडवरती फिटनेस कंडिशन सगळें घेवचें पडटा ह्यो सगळ्यो गोश्टी कायदेशीर जाता प्रायवेट गाडी आहा तिका पासिंग आसना काय आसना ती तूं एकदां रजिस्टर कर आयुश्यभर चलय ती मागीर तिचें लायफ जो पर्यंत आसा डिसायड केला पळय तो पर्यंत पूण हे टोटल कितें आहा तें बेकायदेशीर आसलें म्हणून आमी वेलकम करता की सरकारान बेकायदेशीरपणा खंय खपोवन घेवंक ना. तितून सगळे आतां एक्झिस्टिंगूच आसतले वा न्यू कमर्साक सुद्दां चान्स मेळटलो खंयच्या हितून तितून आतां 50 व्हेकल्स आतां येतले ना म्हणटा कोणाच्यान एप्लाय करूं येता न्हू कोणाच्यान एप्लाय आतां GTDCन पळय आहा जेची इच्छा जाका दिसता आपल्याक भाडी ना म्हणून ते थंयसर एप्लाय करता आनी तेंच्यो गाडयो मागीर ते सिलेक्ट करून त्या डिपार्टमेंटाक दिता